ए हाय कशें आहाय तुमी आम पावली लंडन पूण राव तुवें आमगे लंडन टू गोवा जर्नी चोयला न्हू जर्नी आहली लांब पूण फन यो दाखयता वी आर गोईंग टू गोवा आतां आमगे जर्नी आहा ती 2 दिसा जर्नी आहा विथ 3 स्टॉप्स आनी आमकां लेओवर जाय दोगूत सो तेका लागून आम आतां कितें कोताय ती फॉर द फर्स्ट 2 स्टॉप्स Because meals are not included. आम कॅरी केलां होममेड स्नॅक्स हे चोणे आहाय थोडेशे Sandwich. डोनट्स आनी इन द फ्युचर 2 मॅगी पॉट्स आहा फर्स्ट आमगे स्टॉप आहा ते इटली आहा मागीर सावदी आनी देन बॉम्बे इटली आम कितें खातोली सावदी वी वोंट बी एबल टू ईट मच फकत नूडल्स व्हरपा ट्राय कोता आमी आफ्टर दॅट बॉम्बे चोयतोली समथींग इन दी एअरपोर्ट इट्स गोइंग टू बी अ नायस जर्नी चोया कितें जाता तें वील मीट यू वेन वी आर ऑन दी एअरपोर्ट नाव ओके लेट्स गो बरें जालें डोनट हाडले आनी आमगे जेवण हाडो मू तें गरम उदक पिता आनी हांव च्या पिता तें म्हणटा घेवपा पडलें आमकां बट डोनट आनी आम एक सँडवीच खायली ट्रॅवलिंगा बऱ्या पडटा £1 2 donuts आम आमगे गेटीक वयताय प्लेन बोर्ड करपा म्हाका सदां 5 ते 10 मिनट फकत चलोंक जाय आमगेलो फर्स्ट बोर्डींग See my bag. सो आमी आतां वयताय फ्रॉम लंडन टू रोम हो तो सायकली टायर घेवन कितें गेला हें चेडूं आतां सॅटिस्फायड आहा कित्याक हेगे बॅग क्लियर जालें कितें की आमी जी टिकेट बूक केल्या तितून आमगेले बॅगा सायज इतली आसपा जाय जरी तो तुगे बॅग मोठो आहा बॅकपॅक कित्याक आमी एक्स्ट्रा लगेज बूक करूं ना हें पासून मातशें मोटें आहा Don't come my bag mote. हय तें तेंगे हें आसो तो मेजरमेंट आसो तितून तुगे बॅग फीट जावपा जाय इफ तुगे तें बॅग फीट जायना जाल्यार तुका तें बॅग काडूं पडटा वा एक्स्ट्रा लगेज पे करूं पडटा आमगेलें कांय तशें करून जालें ना आमगे पास जालें Guess so pass. And all pass again I'm going to spa hai. Zakke bizla ho. Hamge dabolin tori is much better. आतां आमी पावल्या रोम इटली आनी आतां आमकां रोखडी दुसरी फ्लायट धरपा जाय वीच इज ऑन दी अदर टर्मिनल We reach Rome. टर्मिनल 3R बट आतां वचपाय टर्मिनल 1R सो हांव मेळटाय तुमकां टर्मिनल 1R सो आमी लँड जाल्ली टर्मिनल 3आचे बट बेस्ट पार्ट हे गेलो की टर्मिनल 1 तेंगेलो फकत चलोवन पावताय सो आम फकत ए फॉलो करपाक जाय ए सिग्नल टर्मिनल 1 मेळ्ळो ना हांव वचोन पोतून गेलो थिंगा पोतून पावलो इन्फॉर्मेशन डेस्का कडेन आतां आमी वयताय पोतून आनी आमी फ्लायट आहा Dunya Itko goal hai paata na? hai. Yeah, this is the one. दुनिया गोल आहा काय आमी खंय गोल जाले आमकां खबर ना आमी खंय गोल जाता तें चोया पावले Rome made us roam here. आम सोदताय आमगे टिकेट बोर्डींग पास धांवन एक टर्मिनलाचे दुसरे टर्मिनलाचे वचोन एके 2 हार्ट अटॅक येले आनी मुगे किडनी फेलियर जाला तेजे हाटले आमगे Don't बोर्डींग say जाला that. My God bless you. आतां वयताय आमी बोर्डींग करपाक सेकंड फ्लायट आमगेली ओ माय गॉड धांव बट एक्साइटमेंट आहा एक सायडीन फियर आहा रिस्क आणि कोण सारको इन्फॉर्मेशन दिना तू रूड आहे हेल्प रूड आहाय करपाक सारके रोमातून सारके रूड सारको रोम कोताय ते हेल्पफुल ना मातशें पासून हेल्पफुल ना थोडे आसले हां मेळटाय तुमकां आमी थोडे सोमतें बोर्डींग आसतले. जाल म्हणटरी बुशून हाडले स्नॅक्स बऱ्या पळय इतू आमी चल्ले हाफ एन आवर चल्ले आनी आतां गेट आतां दाखयली खंय ती क्रेजी आहा एडवेंचरस सारकें भिरां दिसता एक्सायटमेंट मेळटली मेळपाना सो आतां आमगे फ्लायट आमी बोर्ड कोतली आनी आमी तुमकां मेळटली नेक्स्ट एअरपोर्ट दॅट इज Damam. Dammam. Wait. Before that, the point we started right now when we exited the flight, the point we started from, when we were confused, we ended up in the same point we are sitting down at the moment. हय आनी तो थिंगा होते सारको गोल आहा. बेब जेवण हाडलें तें It's a नूडल्स हाडले ते बऱ्या पडले न्हू आनी हें कोण दिलां चोणे One of our followers had gone to Wellington, so she bought this for us. बेब आतां कितें जालें तें सांगपा जाय तुका आमगे हिंगा सावदीक आमकां ई विजा काडपा पडली ऑलमोस्ट £101 ऑलमोस्ट 10 जाणांची ई विजा काडपा पडली जे आमकां खबर आसो ना केडीचे पासून कांय बरयलो ना सो And in fact, we were not the only passengers who were surprised by it. There were more passengers who were very shocked that we had to do this, and it was not mentioned on the ticket. म्हणटाले €25 आसतली £101 फॉर वन ई विजा जे आमकां गरज पासून ना
आणि कोणून अशें करून सावथीसून ट्रान्सिट कोता नेक्स्ट टायम उगडा सोराय गेली अशें करून ई विजा मो आहा जिंगा तुका ऑलमोस्ट 10,000 बरोवन पडटले. This is my third time at Vistara, but Eldon's is first time. ही आमगेली तिसरी फ्लायट आणि आज आख्खे ट्रॅव्हलामध्ये आनी एक फ्लायट उरल्या बट आख्खे ट्रॅव्हलामध्ये एक फर्स्ट फ्लायट जितून आमकां उदो मेळ्ळो आहा ऑन द सीट्स विथ अ कुशन. वेरी गुड एक्सपिरियन्स विथ तारा, वेरी गुड. For the Sacra, Vistara does not have a screen to watch a movie or for entertainment purposes. But if you scan this QR code, it gives you to watch movies, listen to music, or read a book. Look at Eldon. We are in Bombay now, in duty free. आता आमगे नेक्स्ट फ्लायट आहा ती आफ्टर 15 hours खबर ना आमी कितें कोतो ती सोल्युशन काडटली गोंय वचपाचें और हिंगा मागीर टायमपास कोतली कांय आयडिया ना. आमी कित्याक रावना गो तूं बेब? Gate पडो हाचे. मी बूक केल्या टॅक्सी जस्ट फॉर 220 रुपीज. टॅक्सी घेता आनी आमी वयता मीत वन ऑफ अ फ्रेंड. Maroshi Road. आमगे बाय टॅक्सीन भोंवता बॉम्बेक. ओके क्विक अपडेट की आम आहाय आतां बॉम्बे. आमगे फ्लायट ऑलरेडी 15 hours डिलेड जाल्ली आनी आतां आमकां न्यूज मेळटा की Delayed by 1 more hour. I could have slept another 1 hour. Another 1 hour I could have been sleeping. But no. They didn't bother to inform us. तो एअर इंडिया म्हाका आनी कांय उतरा ना एअर इंडियाक. We stayed at our friend's place, okay, for the day because we landed here 7 o'clock we landed here. Kept alarm to wake up so we don't be late to catch the flight because of the Mumbai traffic. We were not sure, but it's not far off from here. We spent a lovely time. We slept well. Now we reached here and we got to know that the flight is delayed by 1 more hour. If we had known this, I would have slept 1 more hour. The flight scheduled 9 o'clock. and what is the time now? 10:15. 10:15. Come. Look, this is my father. I am his daughter. Father has done nice decoration. This is Lovely very decoration. beautiful. Lights also are put up. All done by the father. This altar is a very old altar. Since the time, I don't know when, my great grandfather, that time altar. This is all the images. See the pictures. They're all old pictures. Okay, mine. Good friend. Okay, mine.